थँक्यू जीसस. आनी ह्या वेळार आमी पळयतले म्हजे बाबडो हें क्वेश्चन ग्रेट क्वेश्चन जावन आसा आनी आमी पळयतलो. शाल वी रिस्पेक्ट ऑल रिलीजन. सगळे आमी रिलीजनाक रिस्पेक्ट दिवपाक जाय हें आयच्या सगळ्यांक पळयतलो. एनी वन ब्रदर कोण जाणा जाल्यार एनी शाल वी रिस्पेक्ट ऑल रिलीजन ओ ना. सबार जाण लोक म्हणटा आमी सगळे मनीस जावन आसा सगळे आमी सगळे धर्माक आमी रिस्पेक्ट दिवपाक जाय. तर आयज आयच्या सकाळी पळयतले म्हजे बाबडो रियलिटी कितें तें. एनी वन ब्रदर Exodus brother. Okay. 34:14. Okay. Can you read brother? 1 minute. 34:14. For thou shalt worship no other gods, for the Lord whose name is jealous is a jealous God. Praise God. पळयला म्हज्या बाबा देव म्हणटा म्हज्या बगर तुमकां दुसरो देव ना हांव जेलस जावन आसा दुसऱ्या देवाक वर्शिप करनाका. एनी वन ब्रदर्स? थँक्यू ब्रदर, वंडरफुल आन्सर. एनी वन? ओके, इफ नॉट वी आर गोइंग टू सी माय फ्रेंड आख्खी डिटेल आमी पळयतले आयच्या दिसाक. सारकी मॅसेज आमी पळयतले म्हज्या बाबा आमच्या जिवितान. आनी म्हज्या बाबा बरोवन दवरा तुमकां पत्तले म्हज्या बाबा कित्याक हो टायम एंड टायम येतलो म्हज्या बाबा तुका आनी म्हाका टेस्ट करपाक एक दीस. आनी जर तर तुवें देवाच्या उतराचेर ट्रस्ट जावना देवाच्या उतराचेर स्टँड जावना तुजी बुनियाद घट करूना म्हज्या बाबा एक दीस असलो टायम येतलो तुवें खूद हे सगळे धर्माचे पळय लोक आसा रिलीजन आसा ताका तुवें वर्शीप करचें पडटलें म्हज्या बाबा. जर तर तुवें देवाचें उतर आयज सिरियस जेवना जाल्यार आनी त्या पासून क्रिस्तांव मेले म्हज्या बाबडो. तेका लागून आयच्या दिसा आमी पळयतले आनी आयच्या दिसाक आमी पळयतले म्हज्या बाबडो साबार धर्माक आमी दुसरे धर्म आसा ताका रिस्पेक्ट करूंक जाता. थोडे जाण कितें म्हणटा म्हज्या बाबडो कित्याक तूं नेशनान आसा देखून यू हॅव टू फॉलो युअर रिलीजन रिस्पेक्ट अदर रिलीजन. साबार जाण अशें म्हणटा तूं कित्याक तूं गांवान आसा देखून सगळ्या आमी धर्माक आमी रिस्पेक्ट दिवपाक जाय. सगळ्या धर्मांक कित्याक ते मनीस जावन आसा देखून. आनी दुसरे म्हज्या बाबडो चिंता कित्याक हांव रिलीजनचो मोग करता कित्याक म्हाका रिलीजनाच्या प्रमाणे हॉलिडे मेवता देखून. ईद आसता ते दीस आनी कितें आसता ते दीस हॉलिडे आसता गव्हर्मेंटाची. तेका लागून आय लव ऑल रिलीजन कित्याक म्हाका हॉलिडे मेवता देखून. अशेंय लोक थोडो चिंता म्हज्या बाबडो. आनी आमी पळयता हें खरें वो ना तें. आमी पळयतले दोन भाग म्हजे बाबडो टू वे दोन भाग आमी पळयतले आयच्या दिसाक कितें देवाचें उतर कितें सांगता तें. पयले सद्याक म्हजे बाबडो आमी पळयतले हांव God so loved the world that he gave his only begotten son that whosoever believe in him shall not perish but have everlasting life. पहिले आमी पळयतले हांव देवाचो मोग कोणा पासत हाली जुईसांचोच न्हय देवान दर एक ह्या संवसारान आसा तितल्यांचोय मोग केलो म्हजे बाबडो कोणूय तो जावं. आनी तेकाच लागून म्हजे बाबडो जेसू ह्या संवसारान येयला आमकां बापाचो मोग दिवपाक. कोणूय तो जावं खंयच्याय धर्माचो जावं देवान ताचो मोग केला. गॉड सो लव द वर्ल्ड. देवान संवसाराचो इतलो मोग केलो. देवान हाली जुईसांचोच न्हय म्हज्या बाबडो दर एका मनीस ह्या संवसारान जल्मला तितल्याचोय देवान मोग केलो म्हणटा. आनी तेच बरी म्हज्या बाबडो तूं आनी हांव तो खंयच्याय धर्माचो जावं वी मस्ट लव देम. कित्याक जेजून सांगलेलें आसा लव युअर एनिमी. तुज्या दुस्मनाचो मोग कर म्हणलेलें आसा. पळयला म्हज्या बाबडो जेजू एक्झाम्पल जावन आसा आमच्या जिवितान. आनी जेजूचो आमी पॅटर्न आमी जियोवपाक जाय जशें आपोस्टल एक्झॅक्टली चल्ले. देवान संवसाराचो मोग केला आय हॅव टू लव ऑल पीपल. सगळ्या मनशाचो हांवें मोग करूंक जाय. जेजू सांगता लव युअर एनिमी म्हणलेलो आसा. कितले हार्ड जावन आसा म्हज्या बाबडो तुज्या दुस्मनाचो मोग करपाक खबर आसा. जर तर तुका तेणें नाडला फटयला तुजें नांव पेड्डेर केलां
बरें हार्ड जावन आसा आमच्या असल्या मनशांक म्हज्या बाबा म्हणतो बक्षुपाक पासून ताका पूण जेन्ना देवाची ग्रेस तुज्या जिवितान आसा जशें ब्रदरान सांगलेलें आसा मनीस बदलता हें सगळें इजी जावन आसा म्हज्या बाबा म्हणून ताका बक्षण दिवपाक कित्याक लागून पवित्र आत्मो येवन तुका बदलला देखून पवित्र आत्मो जें कितें तुजे लागीं जायना तें पवित्र आत्मो तुज्या आनी म्हज्या जिवितान करता जेजू म्हणटा तुज्या दुस्मानाचो मोग कर bless them, curse them, and do good unto them. And taka bore God, jo taka to log tuka hate kutta. And it's not only that one, my friend. Bible achar wadant Lord to commandment amka dilo asa. Second commandment is like unto this: Thou shalt love thy neighbor as thyself. तुझ्या नेबराचो मोग कर म्हणलो आसा जायत गडे तुज्या सायडीक कोणूय आसा जायत हिंदू मुस्लिम कोणूय आसा जायत लव देम आनी ताका लागून जेजू ती स्टोरी सांगता समारितनाची म्हज्या बाब म्हणतो तो समारितन ताचो कोण नासलो तो समारितन ताका ओळखना पासून पूण तेज्या काळजान मोग आसलो म्हज्या बाब म्हणतो त्या जुईसाचो इवन त्या रिलिजियस मनीस पाद्री ताका पळोवन साणून दुसऱ्या हातान वयता पूण ह्या मनशाक खरो मोग आसलो म्हूण जेजू सांगता आनी ताका लागून म्हज्या बाब म्हणतो जेजून एग्जाम्पल दिलो आसा ए न्यू कमांडमेंट आय गिव अनटू यू that ye love one another as I have loved unto you, that ye also love one another, and by this ye mocker we all men know that ye are my disciple if ye have loved one another. जेजू म्हणटा तुम्ही एकामेकाचो मोग करा जसो देवान आमचो मोग केन्ना केलो म्हज्या बाब म्हणटा खबर आसा एनीवन नो माय फ्रेंड देवान आमचो मोग केन्ना केलो तो ब्रदर डू यू नो when God loves us? Anyone, brother? आम्ही पातकी असले तेन्ना देवान आमचो मोग केलो म्हणटा बुक ऑफ रोमन चॅप्टर 5 वाचेर बरयलेलें आसा आम्ही बरे असले तेन्ना न्हय आम्ही वायटवे असले तेन्ना God loved us so much इतलो मोग केलो म्हज्या बाब म्हणटा जेजू जावन आसा देवाचो मोग ह्या संवसारान गिफ्ट जावन आसा तुका आनी म्हाका आणि जेन्ना जेजू आपणाचो मोग तुज्या काळजान ओवरफ्लो करता तुका रावपाक जायना म्हज्या बाब म्हणतो दुसऱ्याचो मोग करपाक आनी ताका लागून फर्स्ट जॉन म्हणटा तो बूक सगळ्या दिस मोगाची खबर उलयता कित्याक हो मोग जावन ओवरफ्लो सुपरनॅचरल आनी जेजू म्हणटा तुमी मोग करा तुज्या दुस्मानाचो पासून आनी ताका लागून म्हज्या बाब म्हणतो पयले जॉन आमकां म्हणटा बिलावड If God so loved us, we ought also to love one another. देवान तर आमचो मोग केलो जाल्यार आमी एकामेकाचो मोग करुया म्हणटा आनी तेंच न्हय म्हज्या बाब म्हणटा मोगूच न्हय वी मस्ट बी डू गूड अनटू देम कोणूय तो जावन ताका नीड आसा जाल्यार पॉल म्हणटा एज वी हॅव द ऑपॉर्च्युनिटी लेट अस डू गूड अनटू कोणाक all men सगळ्या मनशाक आमी बरें करूया म्हज्या बाब म्हणटा स्पेशली unto them that are household स्पेशली भावार्थ आहात तांकां बिलिवरांक बट डू गूड ऑल बिकॉज जे देवान आमचो मोग केला ते भाशेन आमी आमकां कितेंच नासलें म्हज्या बाब ह्या संवसारान डिजर्व नासलो आमकां देवाचो मोग पूण हो देवाचो मोग आमकां दिला देवाचें देणें कशें तुका आनी म्हाका आनी ताका लागून म्हजो बाब म्हणतो हो आमी वी डू गूड ऑल पीपल आणि ताका लागून जेजून म्हणलेलें आसा लेट युअर लायट शायन बिफोर मॅन तुजो उजवाड दुसऱ्यांक दिश्टी पडोवं दी that they may see your good work जशें सिस्टर दलितान भयणीन आजलेले आसलो जेम्स उलयता 150 जर तर तूं म्हणटा म्हाका भावार्थ आसा जाल्यार तुजे कन्ये हूंय आसा तुजे कन्ये तूं हालीं भावार्थ आसा म्हणटा देवाचेर तूं सांगता म्हाका भावार्थ आसा पूण जेम्स म्हणटा तुजे कन्ये हूंय आसा करून कित्याक दाखयना भावार्थ तुजो आनी तो उपरांत अब्राहाचो एग्जाम्पल दिता तेच परी जेजू म्हणटा म्हजे बाब म्हणटो दॅट ही मे सी युअर गुड वर्क दे वील सी युअर गुड वर्क अँड ग्लोरिफाय फादर विच इज इन हेवन हो जावन आसा म्हजे बाब म्हणटो वी हॅव टू लव ऑल कोणूय तो जावं
मुस्लिम हिंदू बुद्ध कोणी तो जावं वी हॅव टू लव देम कित्याक लागून आमी तेजो मोग करूंक जाय कित्याक तेंकां म्हज्या बाबंदो दर एका मनशाक देवाची इमेज रचलेली आसा देवाची इमेज ताचे भितर आसा म्हज्या बाबंदो इवन ते दुसऱ्या धर्मांनी आसा जायत पूण देवाचो इमेज तांच्या जिवितांत देवान मनशाक आपल्याची इमेज केलेली आसा एंड जीसस लव देम एंड जीसस डाय फॉर देम पूण जेन्ना आमी रिलिजनान येता तेन्ना हो दुसरो भाग जावन आसा जेन्ना आमी रिलिजन येता तेन्ना म्हज्या बाबंदो वी शूड नॉट कॉम्प्रोमाइज माय फ्रेंड वेन वी कम रिलिजन Oh, yes, so munis when we love them, our neighbors. I love our enemies. When janna mi religion at that we never compromise and we never, my friend, respect their religion. Janna mi religion at that we cannot respect them. You know why? Kita kalau nam respect korung kupana, their religion ak, ami munsha so mo korung za, munsha respect korung za. No. ताच्या रिलिजनाक कित्याक लागून लिसन कित्याक लागून म्हज्या भावंडो आयज आमी पळोवया लिसन कितें बरयलें आसा ऑनर मॅन ऑनर करा म्हणजे रिस्पेक्ट करा तांकां सगळ्या मनशाक लव द ब्लड ब्रदरहूड फियर द गॉड ऑनर किंग गव्हर्मेंटा पासून ऑनर कर म्हणलेलो आसा रिस्पेक्ट पूण जेन्ना आमी रिलिजनांत येता तेन्ना त्याच्या देवस्थानांत येता तेन्ना वी शूड नॉट रिस्पेक्ट देम आनी कित्याक लागून लिसन म्हज्या बाबून कित्याक लागून आमी ताका रिस्पेक्ट करूंक शकना लिसन बायबल सांगता बायबल म्हणटा बायबल सेड दाव शाल हॅव नो अदर गॉड्स बिफोर मी म्हज्या भायर आनी तुमकां हुंयचो देव आसचे ना आणि हे सगळे धर्माचे देव म्हज्या बाबून तो बायबलांतले देवाचे न्हय देव न्हय हे सगळे पळय धर्मांनी देव आसात ते बायबलांतलो देव न्हय म्हज्या बाबून तो हिंदू जावं मुस्लिम जावं बुद्ध जावं जेहोवा विटनेस जावं कॅथलीक जावं पेंटिकॉस्टल जावं कॅरिझमॅटीक जावं बुक ऑफ मॉर्मन जावं हे बायबलांतलो देव न्हय म्हज्या बाबून तूं आनी ताका लागून देवान सांगलां thou shall have no other gods before me कित्याक बायबलांत देव जावन आसा कंप्लीटली होली सेल्फ एक्सिस्ट गॉड omniscient omnipotent righteous God just God perfect judge he hates sin he is my friend completely independent he depend no one आमी ताचेर डिपेंड आसा म्हज्या बाबंदो he is completely my friend eternal God आणि एका ह्या देवाक लागतलो बायबलांत देवाक लागतलो आनी दुसरो देव ना आणि ताका लागून म्हज्या बाबंदो सगळे पळय धर्माचे देव आसा ते रियल देव न्हू कित्याक लागून लिसन कित्याक लागून म्हणलेलें आसा ते बरोवन दवरा म्हज्या बाबंदो 1 Chronicles 16:26 for all the gods of the people are idols सगळे पळय धर्माचे पळय नेशन आसा तितल्यांचे देव कितें जावन आसा मुर्ती म्हणलेले आसा हातींनी केलेले देव ओ डिमन बट द लॉर्ड मेड हेवन दाखयता म्हज्या बाबा सगळे पळय देव आसा ह्या संवसारान ते कितें जावन आसा आयडल वर्शीप जावन आसा मनशांनी केलेले आयडल हातोर लाकूड आनी कितेंच न्हय म्हज्या बाबा ताका ते देवूच न्हय ते मनशांनी केलेले आसा आणि ताका लागून बायबलान सांगून दवरलें आसा म्हज्या भायर तुमकां आनी हुंयचो देव ना हुंयच्या राष्ट्राचो देव ना आनी लिसन म्हजे भाव बंधू बायबल आमचेर अशें बरयलेलें आसा साम्स 96:5 for all the gods of the nation सगळ्या राष्ट्रांचे गॉड कितें जावन आसा आयडल मुर्ती जावन आसा but the Lord made heavens only through and one living God जो तुम्ही पळयता हें सगळें भायल्यान वारें चंद्रीम ओ रचला तो एकलो देव जावन आसा आनी ताचें नांव कितें कोणाक खबर आसा ताचें नांव कितें तें कोणाक खबर आसा म्हजे भावान तेचें नांव कितें जेजू जेजू बायबल सांगता जॉन चॅप्टर 1:3 ऑल थिंग मेड बाय हिम हें सगळें रचलां तें जेजून आणि त्याचे नाव जावन आसा आय एम यावे गॉड जेहोवा गॉड आणि तिका सांगता सगळे पळय देव आसा राष्ट्रांचे ऑल गॉड्स ऑफ द नेशन कितें म्हणलेलें आसा आयडल देव सांगता सगळ्या राष्ट्रांचे देव जावन आसा आयडल
हें कित्याक लागून घडलें म्हजे भाव बंदो? कित्याक लागून लोक आयज मुर्त्यांक वर्शीप करूंक पावलो? बिकॉज ऑफ द एडम. जेन्ना आदान म्हज्या भाव बंदो परफेक्ट रिलेशनशीप आसलें तें तोडून उडयलें आनी तेन्ना सोडी हांव मनीस भितरल्यान मेलो. तेजे दोळे धांपले सोलाचे, कान धांपले आनी तो भायर सोडून गेलो म्हजे भाव बंदो. ताका देवाची आनी वळख ना म्हजे भाव बंदो. आनी तेजी भुरगीं तेजेच भाशेन जालीं, मेलेलीं भितर, देवा कळकून आसलेलीं. आनी देव म्हूण सजवून म्हज्या भाव बंदो कोणाक? मुसाक, जनवरांक, फातरांक आनी लाकडांक ते वर्शीप करूंक लागले. आनी देव म्हूण सजवून म्हजे भाव बंदो कोणें ताका शिकयलेल्या पुर्वजांक तांकां ते वर्शीप करूंक लागले. सुर्याक वर्शीप करूंक लागले, मुनाक वर्शीप करूंक लागले, झाडांक वर्शीप करूंक लागले. आनी उपरांत म्हजे भाव बंदो अशें घडलें एक दीस, एक म्हजे भाव बंदो भुरगो जाता हेनोश म्हणून. आनी तेन्ना बायबल सांगता then began man to call upon the name of the Lord. तेन्ना कळलें म्हजे भाव बंदो सबार जाणांक खरो देव कोण तो. आनी उपरांत परतून कुड्डेपण हे संवसारान, उपरांत परतून कुड्डेपण. आनी त्या उपरांत देवान आपणाची वळख दिली मोजेसाक, ओ एरोनाक, ओ अब्राहमाक. देव रिवील करूंक लागलो आपूण कोण तो. आनी उपरांत आमकां पळयता हांव जेजू ह्या संवसारान येयलो खरो देव तो दाखोवपाक. आनी हें कुड्डेपण हें चलत येयलें म्हजे भाव बंदो. आनी देवान ही वळख दिली. आनी देव सांगता हिंगा हांव तो खरो देव. आनी दुसरे पळय राष्ट्रांचे देव वर्शीप करता लोक आजून पासून ते सगळे आयडल जावन आसा, मुर्ती जावन आसा म्हजे भाव बंदो. दे आर नॉट रियल गॉड. आनी तेका लागून म्हजे भाव बंदो देवाक जेन्ना तूं सोडून दुसऱ्या राष्ट्रांच्या देवांक तूं वर्शीप करता, रिलिजनाक वर्शीप करता, तूं देवाक जेलसी करता, जेलस करता तूं. चिंत म्हजे भाव बंदो आयज कितले जेलस जावन आपल्याच्या बायलेक पासून चिटे मारलेले आसा. कितल्या जाणांनी आपल्याच्या बायलेक पासून गवटी खतरलेले आसा जेलस जावन. आनी देव म्हणटा हांव जेलस गॉड जावन आसा. आनी म्हज्या भागात तुका खंयचो देव ना, खंयच्या राष्ट्राचो देव ना, हांव तो खरो देव. आनी लिसन म्हजे भाव बंदो, लिसन कितें म्हणलेलें आसा? In all things that I have said unto you, be circumspect. Make no mention the name of their gods, neither let it be heard out of thy mouth. आज हांव एक सभा जाण उलो मारता म्हज्या भाव बंदो. तुमी पळयलां सांता तोनीक आनी कोणाक खंयच्या खंयच्या देवांक, खंयच्या सांतांक, खंयच्या देवांक उलो मारता लोक. आमचो देव आनी तांचो देव एकूच म्हणटा. ना म्हजे भाव बंदो, ही हट जावन आसा. बायबल सांगता दुसऱ्या देवाचें नांव तुमच्या तोंडांत पासून वचचें न्हय, ताका मागणी पासून कोण नाका म्हणलेलें आसा. कितलो लोक म्हजे भाव बंदो आमचो देव आनी ताचो देव एकूच म्हणटा आनी नमस्कार करता आनी ताकाय प्रेज तेच्या देवाक वर्शीप करता. पूण बायबल सांगता ताचें नांव तुमच्या तोंडांत पासून वचचें न्हय म्हणलेलें आसा म्हजे भाव बंदो. Make no mention the name of the other gods, neither let it be hear thy mouth. कित्याक म्हजे भाव बंदो देव सांगता ताचें नांव घेयनाका म्हूण? रिजन आसा म्हजे भाव बंदो. आय विल शो यू लेटर कितें रिजन तें. लिसन कितें म्हणलेलें आसा? And thou shalt make no covenant with them nor with their God. पळयलां म्हजे भाव बंदो, दुसऱ्या देवाच्या सोड्यान कितें कोण नाका? फेलोशीप एग्रीमेंट पासून कोण नाका, ओ लोकांक कोणी कोण नाका. पूण वी हॅव टू लव देम. हांवें सांगलेलें आसा आमी ताचो मोग करूंक जाय. लव यू एनिमी. आमी ताका बरें करूंक जाय. जाता तितलो जेजूची खबर जावंक जाय. जाता तितलें एक काडूकन आसा ताका भायर काडपाक देवा कडेन मागूंक जाय. देवा म्हाका आदार दी. हो लोक जो काडूकन आसा तुका सोडून हातरांक आनी लांकडांक वर्शीप करता, जेजू म्हाका हेल्प कर. ह्या लोकांक हांव कशें सांगो तें. पूण बायबल सांगता वी शूड नॉट कवनंट. आयज आमी पळयलां म्हजे भाव सभा लोक चर्चीनूय येता बिलिवरांच्या मदें आनी ऑन भारताच्याय मदें वयता म्हजे भाव बंदो. हिंगाय आनी थिंगाय, ह्यावूय जाग्याचेर आनी त्यावूय जाग्याचेर ना म्हजे भाव बंदो. देव सांगता डोंट मेक कवनंट विथ देम नॉर विथ देयर गॉड्स. यू कॅनॉट फूल गॉड माय फ्रेंड. येवूय चर्चीन आनी थिंगाय तूं वचोंक जायना म्हजे भाव बंदो. तूं देवाक चावयता. लिसन कितें म्हणलेलें आसा म्हजे भाव बंदो. लिसन कितें म्हणलेलें आसा तें. पयलीं आमी पळयतले म्हजे भाव बंदो देवान वर्शीप आनी फॉल्स वर्शीप ती देवान रिस्पेक्ट दिवना त्या वर्शिपाक. आमी पळयता सभा जाण म्हणटा आमी रिस्पेक्ट दिवपाक जाय सभा धर्माक न्हय. पूण बायबल सांगता हिंगा देवान पयलो म्हणटा रिस्पेक्ट दिवना
जो ताचो भावार सारको ना आनी तो मनीस सारको ना आनी देवान म्हणटा रिस्पेक्ट दिवना म्हणटा त्याच्या रिलिजनाक ओ तो कितें वर्शीप करता ताकाय. लिसन कितें म्हणलें आसा तें. And Abel also brought the firstling of his flock and the fat thereof. And the Lord respect unto Abel and his offering. But when we come, my friend, Genesis chapter 4, आणि उपरांत आमी पळयतले बायबल सांगता वर्स 5 कितें म्हणलेलें आसा. And unto Cain and his offering he had not respect. केनाच्या म्हणटा ऑफरिंगाक आनी केनाक देवा रिस्पेक्ट करूं ना. पळयलो म्हज्या बाबंडो, देवान रिस्पेक्ट कोणाक दिलो? आबेलाक. कित्याक लागून? त्याचो वर्शीप आनी ताचो बेज कित्याचेर आसलो? सॅक्रिफाय बेज ऑन कॅल्वरी ब्लड, रियल फेथ. पूण केनाचो भावार्थ कसलो जावन आसा? फुटकेरो भावार्थ. आनी देवान ताका रिस्पेक्ट करूं ना म्हणलेलो आसा. ब्रदर, can you read anyone Konkanin? Genesis chapter 4 verse 5. कितें म्हणलेलें आसा तें? Brother Javier, anyone? Genesis chapter 4 verse 5. Cain. आणि आबेलान भेटवयली आपल्या हिणाली मालगोडी मेंढरां आणि तांची चोरप. सोरेस्पराक आबेल आणि ताची भेटवणी मानवली, पूण केन आणि ताची भेटवणी ताका मानूंक ना. पळयला म्हज्या देखून बाबा, केन पळयला म्हज्या बाबा, केनाचे ऑफरींग ताका मानव ना. देवान ताका रिस्पेक्ट दिवना. कित्याक ताचो बेस आनी ताचो भावार्थ म्हज्या बाबा देवाच्या उतराच्या देवाच्या विला प्रमाणे नासलो आनी देवाच्या विला प्रमाणे ना ताका देव रिस्पेक्ट दिना म्हज्या बाबा. तो कितलेय बरो जावं. आनी तेच परी म्हज्या बाबा लिसन कितें म्हणलेलें आसा. लिसन, कॅन टू वॉक टुगेदर एक्सेप्ट दे एग्री. दोग जाण चलपाक शकता काय हिंगसर अनलेस ते एग्री जाले बरोबर. आनी तेच परी म्हज्या बाबा हे सगळे वेद, भगवत गीता, कुरान, दे आर नॉट सेम लायक बायबल म्हज्या बाबा. हे सगळे बूक आसा धर्माचे ते बायबला भाशेन न्हय. बायबलाचेर ओपोज जावन आसा ते, कॉन्ट्रडिक्ट जावन आसा ते. आनी ताका लागून प्रॉफिट हिंगसरता दोग जाण बागाक जावपाक शकता. सगळे दोग जाण रिस्पेक्ट दिवपाक शकता आपणाच्या दोनूय रिलिजनान. जेन्ना ते एकामेकाक कितें जावन आसा, एकामेकाक ओपोज आसा, कॉन्ट्रडिक्ट आसा ना, जायना म्हणटा. लिसन, एलिशा द प्रॉफेट दुसऱ्या देवाच्या देवाक रेस्पेक्ट दिना म्हज्या बाबा म्हणतो, मॉकिंग करता. लिसन कितें म्हणलेलें आसा. ही मॉक द रिलिजन. ताका तो चावयता. लिसन, and they took the block which was given them and they dressed it and called on the name of Baal from the morning even unto noon, saying, oh Baal, hear us, O Baal. But there was no voice, Baal icona, nor any answer, and they leaped upon altar which was made. And it came to pass at the noon that Elijah mocked them. पळयला म्हज्या बाबा म्हणतो, एलिजा रेस्पेक्ट दिवना म्हज्या बाबा म्हणतो. कित्याक तो देव ते वर्शीप करताले फॉल्स देव. आनी आयज थंयच्यान म्हणत जाले ओ आमी आनी ते जावन आसा एकूच देव सर्व करता. ना म्हजे बाबा म्हणतो. जो बायबलाचेर मेन्शन केला तो देव तो वर्शीप कोन्ना जाल्यार त्याचे एट्रिब्यूट, त्याची चाल, ताचो कॅरेक्टर बायबला प्रमाणे ना जाल्यार तो देव नो म्हजे बाबा म्हणतो बायबला प्रमाणे. And Elijah mocked him, mocked them, and said, cry loud, old and Baba mar. कित्याक ते व्हडल्यान बोबो मारताले म्हजे बाबा देवाक आयकोपाक आनी देव तेंचे आयकोना. आनी एलिशा तांकां चावयता, mock them, cry. And he, for he is a God, ताचो देव जाल्यार either he was talking or pursuing or is in journey. ओ हुंच्या जर्नींग गेला आसतलो देव भायर सरोन घरांतलो. एलिशा ताका चावयता. ओ निल्ला आसतलो, उलो मार.
बट वी शूड नॉट डू माय फ्रेंड अदर. दुसऱ्यांक आमी मोग करूंक जायना, बट वी हॅव टू लव देम अँड वी हॅव टू टेल देम अबाउट जीसस. आमी दुसऱ्यांची मोग करूंक जायना म्हज्या बाबून आतां त्यांच्या धर्माक, पूण आमी कितें करूंक जाय, वी कॅन नॉट रिस्पेक्ट देम बट वी हॅव टू टेल देम ट्रूथ. आमी ताका सतत सांगूंक जाय म्हज्या बाबा खरो देव तो कोण तो, आनी तूं वर्शीप करता तो देव कित्याक लागून रॉंग तो. लिसन म्हज्या बाबून तो कितें म्हणलेलें आसा, जेन्ना एक मुर्ती केली नबुकदनेझर हांगा, आनी थिंगा म्हज्या बाबून तो कितें केलें, ओ सगळ्या धर्माच्या लोकांक रिस्पेक्ट करूंक लायता. ओ किंग, सगळे पळय धर्म आसा तांणी सगळ्याक रिस्पेक्ट दिवपाचो आपणाच्या धर्माक, न्यू धर्म स्टॅच्यूआक. आनी थिंगा म्हज्या बाबून थीग मनीस आसले सगळे म्हणून 4 जाण, आनी ताका सांगता पळय किंग, हे पळय पळय जे ज्यूस आसा ते तुज्या धर्माक रेस्पेक्ट दिना, ते उबे करना. रुपरान लिसन ताका कितें सांगता ते आन्सर, It is be so, our God, who we shall able to deliver us from the burning fire furnace. ह्या राजान कितें घालें, जो कोण म्हज्या देवाक मुर्त्याक वर्शीप करना ताका सगळ्यांक उज्यान उडयतलो. वर्शीप कर म्हज्या देवाक, रिस्पेक्ट दे. पूण तेणें सांगलें म्हज्या बाबून, ना राजा, तूं आमकां उज्यान पासून उडय, आमी केन्ना तुज्या देवाक वर्शीप करपाक ना ओ रेस्पेक्ट दिवपाक ना, कित्याक तो खरो देव न्हय. कित्याक हांव जाणा म्हजो खरो देव कोण तो, एंड ही वील डिलिव्हर अस, आनी तो आमकां डिलिव्हर करतलो. आनी डिलिव्हर कोन्ना जाल्या पासून आमी तुज्या देवाक केन्नाच वर्शीप करपाक ना ओ रेस्पेक्ट दिवपाक ना. बट इफ नॉट बी इट नोन अनटू दी ओ किंग that we will not serve thy gods nor worship the golden image which thou hast set up. पळयला म्हज्या बाबून तेणे म्हणून ना आमच्या आमी सगळ्या धर्माक रिस्पेक्ट दिवपाक जाय म्हण ना म्हज्या बाबून. They stand truth, they stand against the false worship. They never said, तेणे कितें म्हणलें, तुमच्या देवाक आमी सर्व करपाक ना ओ वर्शीप पासून करपाक ना. लिसन म्हज्या बाबून, कित्याक लागून हांव सांगता म्हज्या बाबून, यू कॅनॉट गो रिस्पेक्ट देअर रिलीजन. कित्याक लागून खबर आसा, हें रिजन. कित्याक दर एका रिलीजनच्या फाटल्यान कोण आसा म्हज्या बाबून, डेव्हल्स, देवचाचे आत्मे आसा. जेजूक सोडून ओ देवाक सोडून बायबलाक सोडून खंयच्याय धर्म आसा तांच्या फाटल्यान सगळ्या धर्माच्या फाटल्यान देवचाचे स्पिरीट आसा म्हज्या बाबून, देवचाचे स्पिरीट. आणि ताका लागून पॉल सांगता, बट आय से that the things which Gentiles sacrifice, they sacrifice to devils. जो ओन बाळ ती वर्शीप करता, ऑफरिंग करता, सॅक्रिफाय करता, तो कोणाक वर्शीप करता, सॅक्रिफाय करता, देवचाराक, not to God. And I will not that ye should have fellowship with the devil. आयदर तूं देवा कोणा फेलोशिप करूंक शकता म्हज्या बाबंदो, ओ देवचारा कोणा फेलोशिप करूंक शकता. कसो, तूं कॉम्प्रोमायज करून, तूं रिस्पेक्ट दिवन, ओ तेंच्या जाग्यार वचून, ओ तेंच्या जाग्यार वचून वर्शीप करून, ओ तूं आनी तो एग्री जावन म्हज्या बाबंदो जरी तो तूं एग्री जाता आनी वर्शीप करता आनी रिस्पेक्ट दिता, यू आर पार्टनरशीप विथ द डेव्हल्स. देवचारा कोण संबंद जोडलेलो आसा तुवें, आनी ताका लागून देवचार जाणा तुजें घर कशें पाड करूंक जाय तें. ताका लागून देवचार जाणा कशें गरोब्यान तुजेर जजमेंट धाडपाक जाय तो, कित्याक तुवें कबलाक केलेलें आसा, कॉम्प्रोमायज केलेलें आसा, कावनान केलेलो आसा, आनी ताका लागून तूं रोवता. तें एक दीस तुवें बगूंक जाय म्हज्या बाबण तूं, कित्याक देवाचें उतर तें आयकून. लिसन. आनी ताका लागून सांगता पॉल, what conclude have Christ and Belial? What part he had, believer and fiddle? What agreement have a temple of God and idol? For you are the temple of the living God. God said, I will dwell among them and walk in them and be their God. And listen, verse 7 कितें म्हणटा, be separate, wherefore come out among them and be separate, say the Lord. Touch not clean, touch not unclean things, which, and I will receive you. पढ़े ना मुझे बाबू, we cannot respect the religion, my friend. No,
जे रिलीजन घडले त्याच्या हाडल्यान कोण आसा देवचारचे आत्मे म्हजे बाब म्हणतो ताका लागून इट्स व्हेरी डेंजरस आमी पळयता हांव सबार लोक गाडयांचेर वयतालो आदी तुमकां खबर आसा न्हय अजून पासून वयता जायत आनी गाडयांचेर वयता ताका दिसता कितें म्हजे बाबा गाडयांचेर वचून आमकां ब्लेसिंग येतलें आमकां जाता ती दितलो देवचार वय देवचार सटन प्रे तो दिवपाक शकता म्हजे बाबा म्हणतो ब्लेस करूंक शकता दुडू आनी भांगर पूण हो देवचार तुजें घर डिस्ट्रॉय करतलो एक दीस आनी आमी पळयला म्हजे बाब जो लोक गाडयांचेर वयतालो तो आयज तांच्या जिवितांत कितें घडलेलें आसा काबार घर काबार सगळे भुरगे काबार सगळे पिशे पासून जालेले आसा म्हजे बाब म्हणतो कित्याक तेणी ते कोणें कबलात केलेली आसा फेलोशीप केलेली आसा देवचारच्या कोणें आनी ताका लागून देवान सांगलेलें आसलें ताचें नांव पासून तुमी तोंडान घेयना गा कित्याक जेन्ना तूं नांव घेता तेंच्या देवाचें एक्चुअली तें डिमांड जावन आसा लिसन जेजू कितें म्हणटा म्हजे बाब म्हणतो Suppose ye that I come to give peace on earth, I tell you no, but rather division. जेजू कितें म्हणटा तुमकां कितें दिसता हांव रिलीजनाचेर सगळ्या लोकांक रिस्पेक्ट दिवपाक गेलोलो आसा सगळे रिलीजनान पीस हाडूंक गेलोलो आसा सगळे रिलीजन कॉम्प्रोमायज करूंक गेलोलो आसा एकठांय करूंक गेलोलो आसा ना हांव रिलीजन कॉम्प्रोमायज करूंक येवना रिस्पेक्ट दिवपाक येवना हांव डिविजन घालूंक येयलो हांव भायर काडूंक येयलोलो आसा रिलीजनाच्या लोकांक जेजून पातक्यांचो मोग केला पातक्यांक पासून मागला जेजून म्हजो भावंडो पातक्यांचो मोग केला सगळें केला पूण तेणें रिलीजनान केन्ना कॉम्प्रोमायज म्हणटा तें केन्नाच करूं ना म्हजो भावंडो पोतें जाल्यार तेणें दाखोवन दिलां तुमी करता तें रिलीजन फटकिलें म्हणून Jesus never compromise or respect the false religion. ताका लागून जेजू म्हणटा हांव पीस करूंक येवना जसो आयज सगळे गुरुजी पीस करता म्हजे बाब म्हणटा सगळे धर्माचे जेजू म्हणटा ना हांव एकठांय करूंक येवना ना हांव डिविजन करूंक येयला म्हणजे फॉल्स रिलीजन आसा तितूंतले भायर काडूंक येयला डिवायड करूंक येयलेलो आसा म्हाका मानून घेता तितल्याकूय लिसन आनी ताका लागून जेजू म्हणटा ही दॅट इज नॉट विथ मी एगेन्स्ट मी जो म्हज्या सांगताक ना तो म्हजेर आड आसा न्ही हे सगळे भगवद्गीता कुरान हे जेजूचेर आड म्हजे बाब म्हणटू आनी म्हज्या सांगताक पुंजायना तो वगडायता आनी आय विल आस्क यू माय फ्रेंड सगळ्यांक जेजू जा आनी हो हरो देव कित्याक सगळ्यांनी पातक केलो म्हणटा म्हजो बाब म्हणटा कोणूय तसो हे सगळे धर्म आसा ते म्हज्या बाब म्हणटा सगळे खरें न्हय जेजूक सोडून कित्याक लागून जेजू एकूच सोत जावन आसा लिसन ताणें खूब सांगलेलें आसा जेजून कितें म्हणलेलें आसा आय एम द वे द ट्रूथ एंड द लायफ हांव जावन आसा वे जावन आसा ट्रूथ जावन आसा लायफ जावन आसा नो वन कम टू द फादर बट बाय मी सरकारान दुसरी वाट ना रिलीजन ना म्हजे बाब म्हणटू जेजू ह्या संवसारान रिलीजन करपाक येवना म्हजे बाब म्हणटू जेजू ह्या संवसारान जिवीत दिवपाक येयलेलो आसा तुका आनी म्हाका रिलीजन करता तो मनीस जावन आसा पूण जेजू ह्या संवसारान रिलीजन करूंक येवना जेजू ह्या संवसारान जिवीत मेलेल्याक जिवीत दिवपाक येयलेलो आसा आनी जेजू म्हणटा हांव एकूच वाट जावन आसा जेजू सांगू ना वय आमी सगळे एक जावन आसा रिलीजन आमी रिस्पेक्ट करुया ताका ना ही देवचाची लाय जावन आसा म्हजे बाबडो आनी ताका लागून जेजू सांगता आदो तूं म्हज्या सायडीक ना तूं म्हजेर कोण जावन आसा लिसन सरकार वचपाक एकूच वे आनी एकूच देर आसा म्हजे बाब म्हणटू जशें नोवाच्या आर्काक एकूच देर आसलें तेच परी सरकार जावन आसा देर जेजू म्हणटा आय एम द डोर जेजून म्हणूं ना आय एम द वन ऑफ द डोर ये डोर दारांतलें हांव एकलें दार म्हणूं ना म्हजे बाब आय एम द डोर बाय मी इफ एनी मॅन एंटर ही शाल सेव सोडून हूंय आसा दारांतल्यान भितर आनी तें दार जावन आसा जेजू जेजू जावन आसा म्हजे बाब म्हणटू आनी सरकार जावन आसा म्हजे बाब म्हणटू ह्या संवसारान देवान कोणाकूच नांव दिवना सोडून जावपाचें साल्वार जावपाचें हुंयच्या रिलीजनान न्हय ना neither is there any salvation in any other for there is none other name under heaven given among men where we by save आनी एकूच मिडिएटर जावन आसा दर एका मनशाक कोणी तो जावं तुवें कोणें रिस्पेक्ट दिला जायत हिंगाय जाला जायत थिंगाय जाला जायत इट विल नॉट वर्क माय फ्रेंड वन्स यू डाय एक पाट तूं मेल्या म्हणटच हें तुजें चलपाक ना कितें कोत्ता पळय तें कित्याक जर तर तूं हे मिडिएटाच्या फुड्यान येवना ओ ब्रीज जावन आसा सरकार वचपाचो
बायबल सांगता देर इज वन गॉड, एकूच देव आसा तो हरो देव, जिवो देव, नो फातर नो लाकूड म्हजे भाव बंधू. आयज हो लोक जो देव म्हूण सोद लाकडांक आनी हातरांक वर्शीप करता तो नेणार जावन आसा, कुड्ड जावन आसा, बोटो जावन आसा, हरे देवाक वळखना म्हजे भाव बंधू. There is only one God, living God, and one mediator between God and man, the man Christ Jesus. एकूच देव. आज घडये तुवें कॉम्प्रोमाइज केला जाला, रिस्पेक्ट दिला जायत. बट वन डे जीसस इज गोइंग टू आस्क यू क्वेश्चन माय फ्रेंड. तुवें म्हज्या उतराचें कितें केलां? जेजून सांगलेलें आसा म्हज्या भाव बंधू, जो म्हज्या सांगताक ना तो म्हजेर आड जावन आसा. हे सगळे बूक पळय रिलिजनाचे सगळे आड जावन आसा जेजूचेर म्हज्या भाव बंधू. तुमी आजा आनी सगळ्यांक एकूच रिपेंटन्स जाय म्हज्या भाव बंधू. आनी ताका लागून जेजू सांगता ऑल मस्ट बी रिपेंट अदरवायज दे आर गोइंग टू परिश. आनी एक दीस म्हज्या भाव बंधू, जर तर तुवें कॉम्प्रोमाइज केला जाल्यार, सगळ्या रिलिजनाक रिस्पेक्ट दिला जाल्यार, आय विल टेल यू, अशें तूं चिंता जाल्यार यू वील लेफ्ट ऑन अर्थ. कित्याक तूं देवाच्या आदार रावना. कित्याक जेजू येतलो व्हरपाक, जो कोण देवाच्या आदार रावला तितल्याकूच. नो कॉम्प्रोमाइज करता तांकां, आनी नो दोनाय आदान रिलिजनान चलता तांकां. नो म्हज्या भाव बंधू, आयदर तूं यू लीव वन आनी होल्ड अदर. आनी एक दीस अशें जातलें म्हज्या भाव बंधू, सगलो संवसार लोक जो कोण आयज कॉम्प्रोमाइज करता, रिस्पेक्ट दिता म्हणटा सगळ्या रिलिजनाक म्हज्या बाबून, ताका अशें घडटलें. लिसन कितें घडटलें तें बायबल सांगता. जो कोण क्रिस्ताचे शिकवणे भितर रावना, क्रिस्तान सांगलेलें आयकना, ओ ही डॉक्ट्रीन घेवन येयना, ताका घरान पासून जेयनाका म्हणलेलो आसा. ताका लागून म्हज्या भाव बंधू, तुमी पळयलां आसतलें आयज साबार चर्ची आसा, तेवूय बिलीव करता जेजूक. बुक ऑफ मॉर्मन ते म्हणटा, काल दोगां म्हाका चेडूं मेवलें, ती म्हणटा आय बिलीव जीसस डाय फॉर मी, आय बिलीव जीसस डाय एंड रोज अगेन एंड ही इज माय सेवियर. पूण जेन्ना हांवें विचारलें अकॉर्डिंग टू तुमच्या बुका प्रमाणे कितले देव आसा, मॉर्मनाचे म्हज्या भाव बंधू देव जावन आसा क्रूट आनी क्रूट. देव म्हणटा वयर आसलो स्वर्गार, ताका मांस आहलें, हाड आहलें, आनी तो काजार जालो, आनी ताका काजार जावन भुरगीं जालीं. आनी लुसिफर आनी जेजू म्हणटा दोगूय भाव, आनी जेयतना तेजी झगडीं जाली मेजाचेर. आनी उपरांत म्हणटा म्हज्या भाव बंधू, झगडीं जाली तेन्ना लुसिफर तो बदल्लो, आनी ताका लागून सगळे प्लॅनेटाचेर आसा तिले सगळे बायलो दादलो ती गॉड आनी गॉडीस जावन आसा. असली शिकवण पूण ते बिलीव जीसस म्हणटा आपणी. आनी दर एक संवसारान आयज कन्फ्युज करता म्हज्या भाव बंधू, आमी बिलीव करता जेजूचेर, आमी सत मानता जेजूचेर, आमी जाणा जेजू आमच्या पासत मेला म्हणून. ही सगळे म्हज्या भाव बंधू तोंडाची फोटी जावन आसा. अनलेस तांचे डॉक्ट्रीन तुमी गेल्या बगर आनी टेस्ट केल्या बगर तुमकां कितें सत कळपाक ना तेजी रियल गॉड तेंचो कोण तो. कित्याक जेजूचें नांव घेयलां म्हूण देंवचारूय घेता म्हज्या भाव बंधू. जेजूच्या तोंडान नांव घेयलां म्हूण हेजो मिनींग नो म्हज्या भाव बंधू, ते कोणें रायट जेजू आसा. आनी लिसन म्हज्या भाव बंधू, जरी तर आय तुवें इन्स्टंट रावना जाल्यार देवाच्या उतराक एक दीस अशें जातलें. लिसन कितें जातलें तें, आय वील टेल यू माय फ्रेंड, कितें जातलें हे भाशेन जातलें म्हज्या भाव बंधू. लिसन, एक दीस हे सगल्या संवसारांतलो धर्म म्हज्या भाव बंधू एक जातले. हे सगल्या धर्माचे लोक एकठांय जातले आनी ते कोणाक वर्शीप करतले? ओय आमी सगळे एक जावन आसा. अरे रिस्पेक्ट दी सगळ्या रिलिजनाक, सगळ्यांचो देव एकूच जावन आसा. And all them upon the earth shall worship him. कोणाक वर्शीप? एंटिक्रायस्टाक. हे सगळे धर्माचो लोक आसा ते म्हज्या भावांमध्ये रिस्पेक्ट दिवन एकामेकाक सगळो संवसाराचो लोक एंटिक्रायस्टाक वर्शीप करूंक लागतले फुडाराक. whose name are not written in the book of life, जांची नांव जिविताच्या पुस्तकाचेर बरयलेलीं नासलीं तितलीं लोक एंटिक्रायस्टाक वर्शीप करतलीं सजमोन तो जेजू म्हणून. पळयलां म्हज्या भावांमध्ये कहलें डिसेप्शन तें. जेन्ना तूं आयज स्वत आहा तेन्ना तूं देवाच्या उतराचेर स्वताचो मोग करूं ना, स्वताक तें इश्टंट जावना. तो पास्टर कोणूय जावं म्हज्या भावांमध्ये, हुंयची चर्च जावं, ती चर्च देवाच्या उतरा प्रमाणे ना, देवाच्या उतरा प्रमाणे शिकयना, तितून राव नाका म्हज्या भावांडो. यू ओबे गॉड.
कित्याक एक दीस देव बायबल सांगता गॉड विल गोइंग टू सेंड देम स्ट्रॉंग डिल्युजन. देव मनशाक फटयतलो म्हणटा आनी एलाउड करतलो एंटिक्राइस्टाक वर्शीप करपाक सगळ्या लोकांक. whose name not are written in the book of life. Listen, and the antichrist worship करचे ना म्हजे बाबंदो. जे ते वर्शिप करतले ते एंटिक्राइस्टाकूच न्हय. तुमकां खबर आसा कोणाक वर्शिप करतले ते? डियर ब्रदर, खबर आसा? कोणाक आसा खबर आसा? लिसन, कितें कोणाक वर्शिप करतले? नो एंटिक्राइस्टाकूच. कोणाक ब्रदर? कोणाक ब्रदर खबर आसा? लिसन, जेन्ना उरता तो लोक रॅप्चराक वचना तो लोक एंटिक्राइस्टाक वर्शिप करचे ना. कोणाक करतले? लिसन, कितें म्हणलेलें आसा? एंड दे वर्शिप कोणाक? ड्रॅगन, देवचाराक वर्शिप करतले म्हजे बाब म्हणटा पळयला. आनी तेका लागून पॉलान सांगलेलें आसा क्लियर, जे ऑन बार ती जे दुसऱ्या राष्ट्रांचे देव आसा पळय ते देवाक वर्शिप करिना म्हजे बाब म्हणटा ते देवचाराक वर्शिप करता. आनी एक दीस हे पास्टर, प्रिचर, पाद्री आनी हे सगळे लोक म्हजे बाब म्हणटा कोणाक वर्शिप करतले? न देवाक म्हजे बाब म्हणटा. हे पास्टर ते उत्ता तिल्ले, हे चर्ची पळय चर्चीलो लोक उत्ता तिल्ले जेवणाक लागून. तेका जेवण मेवचें ना तेन्ना, तेका कितेंच मेवपाक ना तेन्ना. नो वन कॅन बाय एंड सेल. आपलो जीव सांबाळपाक, आपलो जीव राखपाक ते दीस कोणाक वर्शिप करतले म्हजे बाब म्हणटा? देवचाराक वर्शिप करतले म्हणलेलें आसा. दे वर्शिप द ड्रॅगन which gave the power unto the beast, and they worship the beast saying who is like unto the beast, who is able to make. कोणाक वर्शिप करतले? देवचाराक वर्शिप करतले म्हजे बाब म्हणटा जेवणाक लागून. कित्याक तेका रावपाक जावचें ना ते दीस. आल्ले तुका माक हाले बगोर, आल्ले तुका म्हजे बाब म्हणटा हातीचेर माक हाले बगोर, ओ कपलाचेर माक हाले बगोर. आनी एंटिक्राइस्ट म्हणटालो म्हाका वर्शिप कर, म्हाका वर्शिप कर. पूण कोण एंटिक्राइस्टाक वर्शिप करता तो कोणाक वर्शिप करतलो? देवचाराक, देवचाराक. लिसन म्हजे बाब म्हणटा. आनी जो कोण तेका वर्शिप करता कोणाक वर्शिप करतले? देवचाराक. आनी कोण वर्शिप करता तेका कितें? And the smoke their torment ascended forever and ever. And they have no rest. रात आणि दीस म्हणटा तेका केन्ना सुसेगाचें ना म्हजे बाब म्हणटा. Who worship the beast? कोणे पळय एंटिक्राइस्टाक वर्शिप केला ओ ताच्या इमेजीक ओ देवचाराक. And whosoever receive the mark of his name. पळयला म्हजे बाब म्हणटा. We love them, we do good them. कित्याक जेजून सांगलेलें आसा. पूण जेजून केन्नाच वर्शिप करूना म्हजे बाब म्हणटा फॉल्स रिलिजनाक. जेजून केन्ना कॉम्प्रोमायज करूना ओ रेस्पेक्ट ताणें केन्ना दिवना म्हजे बाब म्हणटा. कित्याक तो रिलिजन काम अंडर द सैतान. हुंयचे हे धर्म जावं हे संवसारांतले. जो मनीस जेजूक वर्शिप करना हो जेजूक तो देवचाराक वर्शिप करता म्हजे बाब म्हणटा. आनी जो कोण ताका रेस्पेक्ट दिता तो देवचाराक रेस्पेक्ट दिता. देवचाराक कोणें कबलात करता, देवचाराक कोणें फेलोशीप करता. आनी एक दीस देवचा तुका आसतलो वॉट अ फूल यू आर. कितें म्हणटालो? वॉट अ फूल, कितले व्हड तो पिसो तूं. खऱ्या देवाक सांडून तुवें म्हाका वर्शिप केलेलो आसा. खऱ्या देवाक सांडून तुवें पाशराचें आयकलेलें आसा, पाद्रीचें आयकलेलें आसा. आनी तुवें देवाच्या उतराची मोकरी केलेली आसा. आनी देवाचें उतर तुवें थिंगा सांडलेलें आसा. आनी देवचा तुका लाफ करतलो म्हजे बाब म्हणटा. वॉट अ फुलिश मॅन यू आर. आनी हीच जावन आसा गोत म्हजे बाब म्हणटा. जोरी तर तूं कॉम्प्रोमायज कर जाल्यार देवाच्या उतराक कोणें. कित्याक हेल जावन आसा असलो जागो म्हजे बाब म्हणटा. बायबल सांगता आनी ताचे टॉर्मेंट म्हणटा तेचे वडवडे, उज्याचे वडवडे आनी केन्ना थांबपाक ना फॉर एवर एंड एवर. एंड दे हॅव नो रेस्ट नायट एंड डे. हें देवाचें उतर म्हजे बाब म्हणटा. आय आस्क यू, if you're not sure, give your life. Give your life, my friend. Give your life. Stand for the truth, my friend, before the rapture. कित्याक हॉरबल दीस येवपाचे आसा म्हजे बाब म्हणटा. जो कोण लोक कुत्ता तूं म्हणटलो ब्रदर हांव केन्नाच एंटिक्राइस्टाक वर्शिप करचें ना, हांव बायबल जाणा.
माय फ्रेंड, यू डू नॉट नो युअर ओन हार्ट. तुजें काडीस त्या दिसांनी कितें जातलो तें. तूं आयज एक उलयता, त्या दिसा तूं बोलतेंच करतलो. जसो पेद्रू म्हणटालो, सोम्या हांव तुज्या पासून मरपाक पासून रेडी आसा सोम्या, हांव तुका केन्ना नाकाचें ना सोम्या. पूण जेन्ना टायम येयलो तेन्ना तो सांगता, सायबा म्हजेर शिराप पडो, हे जेजूक अवकत जाल्यार पळयला म्हजे बाब म्हणटा एका वडार तूं सांगतालो जेजू हांव तुज्या पासून मरपाक रेडी आसा, मरपाक. पूण तो जेजूक सांगता एक दीस, हांव हे जेजूक अवकना. हें जावन आसा मनशाचें काडीज म्हज्या बाब म्हणटो. जर तर तूं आयज जेजूक येवना फुड्यान, जेजू जावन आसा एकूच वाट, नो दुसरो. All respect and everything belong to him. Yes, we'll have to love all our neighbors. कोण तो जावं आमी ताचो मोग करुया, ताका सांगुया खरो देव तो कोण तो. हो जावन आसा खरो देव जो तुका साल्वार करूंक शकता पळय तो. But if you compromise, my friend, all this other religion, जे ताच्या रिलिजनाचें टिचिंग रॉंग आसा, you are following, my friend, your own mind and disobedient to God. हांवें सांगलें नासलें जेन्ना इजिप्तान प्लेग येयले तेन्ना उज्याची, आनी मोजेसान ताका वॉर्निंग दिलें पळय उजो येवपाचो आसा आनी लासून उडयतले. आनी बायबल सांगता थोडे जाण भिले म्हणटा इजिप्तान लोक, आनी बेगीन गोरवां हाडली म्हणटा ताणें भितर. पूण कोणें प्रायड आसलें तेणें आयकोना देवाचें उतर, आनी ताका सगल्यांक उजो घालून देवान लासून उडयली. आनी देवाक ओबिडियंट जाय म्हज्या बाबा तो. नो म्हजें टॅलंट, देवाक ओबिडियंट जाय. आनी हांव मागता म्हज्या बाबा म्हणटो, प्लीज आयज हांव काबार करचे पयलें यो म्हज्या बाबा म्हणटो जेजू तुजो मोग करता.